कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ल्या सर्व आमगेल वीक्षकांक नमस्कार. आमी आतां सुमार एपिसोड तुमकां गोवांतू जावचे नवरात्री महोत्सवाचे दृश्यावळी दाखयता येत आसती. आयचे ह्या कार्यक्रमांतू आमी गोवाचे पोंडा तालुक्याचे मार्दोळ थंय आसचे श्री महालसा नारायणी पुण्यक्षेत्राचे नवरात्री महोत्सवाचे विजृंभणेचो उत्सव दाखयत आसती. क्षीर समुद्र मंथना वेळारी राक्षसांक अमृत मेळचें नज म्हणू विष्णू स्वयं मोहिनी अवतारारी आयिल काणी आमकां सगळ्यांक गोत आसा. वैष्णव देवी महालसाक विष्णू रूप म्हूण आराधन केल्यारी शिव मार्तांडा म्हणलेले एक शिवाल अवतारांतू पार्वती देवी जावन शिवाक वळडीक करून घेतिली देवी महालसा. असले एक होड क्षेत्र देवी महालसाले होड क्षेत्र जावन आसा मार्दोळ. हांगा आमी नवरात्री उत्सवा वेळार गेल्ले तेन्ना विजृंभणेचो उत्सव आमकां पळोवच्याक मेळ्ळो. ताजी दृश्यावळी आमी कुलदेवता दर्शन कार्यक्रमा खातीर घेवन आयिल्ले आसा. आयच्या कार्यक्रमांतू ते आमी पळयत आसती. महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी परब्रह्म स्वरूपिणी महालसा नारायणी परब्रह्म स्वरूपिणी त्रिभुवन मोहिनी हिरण्मयी त्रिभुवन पोषिणी कल्याणी महालसा नारायणी परब्रह्म स्वरूपिणी महालसा नारायणी. वेर्णा म्हणजे सालसेत तालुक्यातलो एक भाग. हांगा म्हाळशेचे जुने काळात पुरातन अशें देवूळ आशिल्लें. बहुतेक हे कदमकालीनी आसपाक शकता, कारण हांगा कदमकालीन अवशेश खूब कडांनी सापडल्यात. म्हाळशेची जी ठिकाणी जे देवूळ आशिल्लें तें देवूळ पोर्तुगीजाच्या वेळार तांणी पाडलें आनी तेन्ना म्हाळशेक फोंडे तालुक्यांतल्या सद्याच्या जाग्यार म्हणजे म्हाड्डोळा हांगा हाडून दवरलें. परब्रह्म स्वरूपिणी विमल रूपिणी कमल भवानी विमल रूपिणी कमल भवानी कलिमल हारिणी भक्त पोषिणी कलिमल हारिणी भक्त पोषिणी असुर संहारिणी शोक विनाशिनी असुर संहारिणी शोक विनाशिनी दारिद्र्य ध्वंसिनी मंगल रूपिणी दारिद्र्य ध्वंसिनी मंगल रूपिणी महालसा नारायणी परब्रह्म. गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी वेगळ्या वेगळ्या तरेची पद्दतीन ही नवरात्र आमी सेलिब्रेट करतना पळयतात. आनी ही परंपरा अशी खंयच इतर राज्यांनी भारतांत मेळना. प्रत्येक गांवांत किंवा प्रत्येक देवळांत ही नवरात्र सेलिब्रेट करपाची जी प्रथा आसा ती कंप्लिटली वेगळी आसा. नवरात्री वेळारी देवळांतू अतिशय सुंदर जावन पुष्पालंकार करतात. देवीले सेवे खातीर आयिल भक्त स्टॉलांतू वंटेचें साहित्य कापड खण फुलांची वेणी नारळुकेळें कंकण कुंकुम असले मंगळ वस्तू खरेदी करून देवीक भेटी करतात. ह्या वेळार करचे विद्युत दिव्यांचो अलंकार पळोवच्याक दोनी दोळ नुपुरो. सगळे देवस्थान विविध बण्णाचे दिव्यांनी देदीप्यमान जावन परजळटा. नवरात्री उत्सवाक ह्या वेळारी येवचे लोकाले उमेदी आनीकय चड जाता. भांगरा बण्णाचे देवळाचे गोपूर अति सुंदर जावन दृश्य निर्माण करतात. नवरात्री वेळारी श्री महालसा संस्थानाच्यो जगत प्रसिद्ध दीपस्तंभाक दिवे लायतात. भूंय आनी आकाशा मदेंतू राबिल्ले दिव्याचे निसणिशे ह्यो दीपस्तंभ दिसता. विशेष म्हळ्यार हे सक्कड तेल्ला विद्युत दिवे न्हय. विश्वाद्यंतातून आयिल्ले
श्री महालसा देवीले कुळावी आनी भक्तजन एक धन्यता भावू हें दृश्य पळोवन अनुभवसितात. विजयदशमी एक अविस्मरणीय अनुभव जावन हांगेले रनमनांतू शाश्वत जावन रपता. जय श्री सांतेरी महालसा नारायणी. हांव जावन आसा संजीव कामत, सेक्रेटरी ह्या मॅनेजिंग कमिटीन. म्हजे सांगाता आसा श्री दर्शन पै वेर्णेकर, जो जावन आसा ट्रेजरर. हे मार्दोळचे श्री महालसा देवस्थान एक प्राचीन देवस्थान जावन आसा. हांगा जावपी अनेक उत्सवा पैकी नवरात्री उत्सव हो एक मेन उत्सव जावन आसा. अश्विन शुद्ध प्रतिपदा ह्या दिसा घटस्थापना जावन नवरात्री उत्सव सुरू जाता. तो अश्विन शुद्ध नवमी पर्यंत चालू उरतलो. आज 7व्या दिसा मकरात त्रिमूर्ती दर्शन आसा. निमाण्या दिसा म्हणल्यार अश्विन शुद्ध नवमी ह्या दिसा मकरात 5 मूर्ती दर्शन आसता. त्यानंतर विजयादशमी ह्या दिसा घट विसर्जन जाता. त्यानंतर अश्विन वद्य पंचमी पर्यंत कौल करार इत्यादी उत्सव जावन म्हणल्यार अश्विन वद्य पंचमी ह्या दिसा अवसर विसर्जन जावन उत्सवाची सांगता जाता. जय श्री सांतेरी महालसा नारायण. गोवा राज्यांतू आमगेले सर्व कुल देवस्थानांतू विविध रितीचे नवरात्री संभ्रमू पळोवच्याक मेळटा आनी थंय विविध रितीचे आचरण चलतात. सगळ्या देवस्थानांतू चडतावत जावन पळोवच्या मेळचो उत्सव म्हळ्यार मकरोत्सव. मकरा म्हणलेले एक वेदिका तयार करून ताका विविध रितीचे फुल्लांनी अलंकार करून विजयदशमी तेसू देवांक तांतू बसकोरून जोय काणू या धुल्लोन करची पुजाची मकरोत्सव. त्या वेळार विविध वाद्य वाजप करतात. मकरोत्सवा वेळार भक्तांक देवाले संकीर्तन भजन करच्याक अवकाश आसता. असल मकरोत्सव महालसा नारायणी संस्थान मार्दोळ हांगाय बहु विजृंभणेरी चलता. हांतू भक्तगण भक्ती परवश जावन भाग घेतात. श्री महालसा देवळांतू 3 देवींक मकरांतू बसकोरून चलच्यो हो महोत्सव पळोवचे एक अनुपम जलल अनुभव. महालसा नारायणी संस्थानांतू दशमी उत्सवाचे विजृंभण पळोवच्याक लक्षानुलक्ष जन ह्या वेळारी हांगा भरता. नवरात्री वेळारी प्रसन्न जालेले कुलस्वामिनी श्री महालसा नारायणीक पळोवचे खातीर आनी तिगेल कृपेक पात्र जावचे खातीर अवसुलगी चेरडान आयल्यावरी अनुपम भक्तीन जनस्तोम मंत्रमुग्ध जावन हे आचरणेंतू भाग घेतात.
म्हणतो जाऊ नका. परब्रह्मस्वरूपिणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी महालसा नारायणी परब्रह्मस्वरूपिणी महालसा नारायणी 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 महालसा नारायणी. गोवाचे मार्दोळाचे श्री महालसा नारायणी पुराण प्रसिद्ध क्षेत्रांतू चल्लेले नवरात्री उत्सवाचे दृश्यावळी आम्ही आयचे कुलदेवता दर्शन कार्यक्रमात पळयले. मुखावेलपटी नवरात्री वेळारी वचून स्वयं आम्ही देवील दर्शन करची तशें जेवो म्हूण मागतची आयचे हे कार्यक्रम कैद करता. हे पळयल तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार. हे लिंक तुमगेल्या इश्टमित्रां मदेंतू तुमगेल्या संबंधिकां मदेंतू वांटून घेवच्या विसरनुकाची. आनी कसली चड माहिती एके तुमकां कसलें सांगचें आसल्यार हांगा कमेंट्सांतू सांगून आमकां कळयात. आमगेले ह्यो कार्यक्रम यूथ ऑफ GSB हांगेले फेसबूक पेजारी आनी जियो TV यूट्यूबारी तुमी पळोव येता. नमस्कार.